예수 보랴고랴 예수 사딕 보랴 सरगी ताण तो देवलो सोदून माखायलो पोळे आवती तुका सुकून गेले तुझे दैवत म्हाका पयसरूंक सोडनाका पोळे दिशेळी तुका सुकून गेले तुझे दैवत म्हाका पयसरूंक सोडनाका येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया पवित्र देव आमकां पवित्र करचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या उंड्या रुपी आमचे मुखार हजर आसा. भोव पवित्र सक्रामेंतांत जेजू आमकां पवित्र करच्याक तसो मोग आमकां दिवच्याक आमचे सांगाता रावच्याक आमचे लागीं उलोवच्याक आमकां आयकोवच्याक आमकां आशिर्वादीत करच्याक हांगासर भोव सक्रामेंतांत खरोच हजर आसा. भावार्थाच्या दोळ्यांनी ताका आमी पळोवया, ताचे हजारपण आमी बघया, ताचें पवित्रपण आमी बघया. कितल्या चड मापान ताचेर भावार्थ दवरता, ताचें हजारपण बघता, तितल्या चड मापान ताची पवित्रकाय असो अणभव जोडूंक आमकां साथ जाता. आमच्या दोळ्या आमी धांपया, जेजूचे हजारपण आमी बघया. सर आमची चिंतना आलोचना जे कितें आमच्या मोती घेतात, राटावळी म्हणटा आमी, ते एक घडीभर आमी पयस दवरूंक प्रयत्न करया. खंडी जावन राटावळी आमच्या मोती घेतात, त्या पवित्र तळाक आयिल्ल्या वेळार सर आमच्यो राटावळी पयस दवरून जेजूक आराधन करण असो अनुभव जोडल्यार आमच्या खालसांत आमच्या जिवितांत जो बोगसो संतोष तो वेगळोच. हे पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये. आराधनाक कितें आडखळी आसात ते सगळे तूं काडून उडय. आनी आमी सर्वांनी सगळ्या आमच्या काळजान, सगळ्या आमच्या सक्तीन, सगळ्या आमच्या मनान तुका आमच्या सोम्याक आराधन करच्याक हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर. सर आडखळ्यो, सर उणेपणां आमचे तावनो पयस कर.
जेजू लागीं आमी आयल्या सबार काळजाचे अत्रेक घेवन आशा घेवन मागणी घेवन ह्या पवित्र थळाक आमी हांगासर आयल्या खंडी जावन जेजूचेर दवरलो बोबार्थ आमकां सगळें आशिल्लें फावो करता. जेजूचेर दवरलो बोबार्थ आमकां सगळ्यांक जें कितें आमी आशिल्लें तें तो फावो करता. त्याच जेजू लागीं आमी येवया आनी त्याच जेजू लागीं आमच्या अत्रेक सांगया तुमची जबाब तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. 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 तुज्या मोगाची गोडसाण साकोंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. सर्व आमचे वत्तड घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. सर आमची पिडा शिडा घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. बरी गिन्यान आनी जानवाई मागोंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. बरो पुडार आशेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. बरें काम सच्च्या कामात आमकां यशस्वी लाभ जे म्हूण आशेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. आमचें दारूण आनी पातकी काळीज घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुजी बुजवण आशेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. सलवणी पूड करूंक आदार मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. जिणयेचे विविध कुरीस घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. आमचें घरदार कुटाम सगळें घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. आमची उणेपणां घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. आमचे त्याचो रागाचो ते उणेपण पयस करूंक सकत मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुका अर्गां दिवंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. आराधन करूंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. कोरोना पिडेच्या वस्यांत आमकां मेकलें करून आदार मागोवंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. म्हजें सर्वस्व तुका समर्पूंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुजे सांगाता एकवटूंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुजो दैवीक अणभव जोडूंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुज्या इश्टगतींत जियोंक तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. काळजांत उदारी जावनचें बरें मौन आशेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. गर्वातावन मेकलें जावन जिवच्या सकत मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. बेल्याची बेपरवा करिनासतना जिवच्या सकत मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुज्या वेंगेन सदांच जिवच्या आशेन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुजी शिकोवन पालच्याक आदार मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. संवसारी संगतीक लब्ध नासतना जिवच्या कृपा मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. दिल्ली बसावनी सांबाळच्याक करी कृपा मागोवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. आमच्या जिविताची सगळी भद्रती तुजे थंय सोदून तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. कश्ट अनवरांनी बुजवण सोदून तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. सर आमचें जिवीत घेवन तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. थोडे आमी दंपया तस जेजू लागीं आमी येवया आनी भक्तीपणी हें भजन आमी सांगाता गावया. तुजे लागीं आयल्या हांव येसू म्या. तुजे लागीं आयल्या 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 येसू म्या. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदा. 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 तुजे लागीं आयल्या
येसू म्या तुझे लागी आयल्या येसू म्या कृपेचा गोरा दर्शन दे 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 राया सर्गींच्या 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 दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येसू म्या महिमानी स्तुती तुका जाऊ सदा तुझे लागी आयल्या येसू म्या 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 जिसू तुझे लागी आयल्या तुझे लागी आयल्या येसू मोगला जिसू आमच्यावर एकल्याचे तुझे नदर घाल आमच्यावर एकल्याचे तुझे नदर घाल मोगला जिसू आम्ही तुझ्या पायात तळी आयल्या तुका सोदून आयल्या तुझो अनुभव सोडूंक आयल्या जेजू आमच्यावर एकल्याचेर तुझ्या मोगाचे दिश्ट कंसय आमच्यावर एकल्याचेर तुझो मोग आमकां दाखय मोगला जेजू आमच्या कुटुंबांत हांव आमच्या घरांत हांव गांवांत हांव परगमांत हांव आमच्या सर समाजांत हांव सगळ्यांनी आमी मेकलें सावन हांगासर तुका सोदून ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या जेजू आमकां तुजो अनुभव दी जेजू आमकां तुजी कृपा दी जेजू आमचे सर कसां संकश्ट तूं उणें कर जेजू आमची पिडा गूण कर जेजू आमच्या मोतीचे सगळे वत्तड कितें आसा ते सगळे आळू कर जेजू जेजू हांव तुका सोदून आयला जेजू म्हज्या बसान घेवन म्हजे कुरीस घेवन म्हजे कस संकश्ट पिडा शिरा सगळें घेवन मोगळा जेजू हांव तुका सोदून आयला तुजे लागीं आयला जेजू तुजे लागीं हांव आयला हातकी हांव किरकोळ हांव नापो हांव मोगळा जेजू तुजे लागीं हांव आयला तुझे लागी आयल्या येसू म्या तुझे लागी आयल्या येसू म्या पेद्रूचे पयलें पत्र अध्याय 1 वाक्य 16 तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्वांनी जायसे भाग्यवंत हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जायसे
सर्वेस्पराच्या नावाक जेजूच्या नावाक महिमा दितना ताची पवित्रकाय ताचें बागेवंतपण आमकां बगूंक साथ जाता. जेजूच्या भोंवतणी आमी जमल्या तस जेजूचें बागेवंतपण ताचें पवित्रपण ताचो मोग अनुभव करच्याक ताचेच परी आमी बागेवंत जावच्याक ताचेच परी आमी पवित्र जावच्याक जेजू म्हाका आनी तुका ह्या भोगता आपयता. कीर्तनकार म्हणटा कीर्तन 96 वाक्य 7 तावन 9 थंयसर एक सबित वाक्य आसा. ते म्हणटा दिया सर्वेस्पराक राष्ट्रांच्या कुळयानो दिया सर्वेस्पराक महिमा आनी पदवी पवित्र संगरान सर्वेस्परा मुखार सरपडा. तस सक्रामेंतल्या जेजूक आमी महिमा दिवया, ताची स्तुती करया, ताका आराधन करया, ताका वगलाप दिवया आनी हाच्या मुखांतर ताची पवित्र काई बगूंक आमी प्रयत्न करया. तुमची जबाब मान आनी वगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. मान आनी वगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. सस्तीच्या रसणारा आमच्या सरस्परा देवा. मान मान आणि आणि होगलाप तुका तुका ससनाच्या ससनाक. आमचे गतीर कुर्सान मरून आमकां जीव दिल्ल्या मोगळा जेजू. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या या ससनाक. पवित्र सक्रामेंतांत आमचे गतीर अजरासच्या मोगळा जेजू. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या गतीर मुनीस चल्ल्या सोम्या जेजू. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या देव ससनाक. सदेवून आसा ह्या पवित्र वस्तूंत मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या देव ससनाक. देवांचो उंडो आमच्या बोडव्यांचो तूं जावन आसाय. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या देव ससनाक. नीज देवाचो दुसरो जण पवित्र त्रिंदा दिसो. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या तूं ससनाक. देव सत्व्या सर्गा वयलो मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. स्वादिक सक्रामेंता कल्पना बिडारा. मान आणि वगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. स्वादिक सक्रामेंता आमच्या विशेवा. मान मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. स्वादिक सक्रामेंता घेतलाय तुम्ही रूप उंड्याच्या. मान मान आणि होगलाप तुका तुका ससनाच्या ससनाक. पत्यांग बुजवणीच्या मोगान सगळो सुलासच्या. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या प्रिती ससनाक. मोगान जळच्या आणि सर्व दयाळा. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या आमच्या ससनाक. संगाचा सदां रावतेल्या मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. पवित्र गच्चाक या स्वादिक सक्रामेंतान सदां सजर आसच्या. मान आणि होगलाप तुका ससनाच्या ससनाक. मौनपणी त्या सुसुम्याक आमी ओगलाप दिवया, ताची स्तुती करया, ताका आमी नमस्कार करया, मान करया. सांगात आमी गावया तेंच कीर्तन. त्या कीर्तनाचे सगळीं उतरां आसात, ती उतरां आमी सांगाता गावन त्याच जेजूक आमचो मान आनी गौरव, आमचे आराधन आनी नमस्कार आनी स्तुती दिवया. पान अंक 106 86. देवाराया म्हज्या तुझी स्तुती करता, सदां काल तुझ्या नावाची वडवी गाता. देवाराया मोजा तुझी स्तुती गाता, सदां काळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. सर्वेस्पुरतो मोगाळ दयाळ, सस्निकानी ओडका कुळदार. सोमेस्तांक तो कितलो बरो, रसनाक तोपल्या दयाळ कोरो. देवाराया मोजा तुझी स्तुती गाता, सदां काळ तुझ्या नावाची वडवी गाता. रसनार तुका दिन वाचतेली, भोगता तुका हरसितेली. राजवट तुझे वाखणतेली, कृत
स्तुत्या तुझी नावाडतेले देवाराया मोजा तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची वडवी गाता Alleluia, 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 arcangel Gesù, glaf Gesù, महिमा Gesù, स्तुति Gesù, alleluia, 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 arcangel Gesù, glaf Gesù, महिमा Gesù, स्तुति Gesù, आराधना Gesù, स्तुति Gesù, alleluia, 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 आज आम्ही एका प्रत्येक इराद्या खातीर आता आम्ही मागोवंक येता आज सगळी पवित्र सभा मोनिकाचें फेस्त आचरण करता 17 वर्सां सांत आगोस्तिनी खातीर 17 वर्सां सांत आगोस्तिनी खातीर मागल्ली एक विशेष आवय तिच्या कन्वर्तरपणा खातीर ताच्या कन्वर्तरपणा खातीर मागल्ली 17 वर्सां कळमीत नासतना दुखां गळून आगोस्तीन बदलो जाय सांत आगोस्तीन जिनी बदलो जाय म्हणून मागल्ली विशेष आवय जावन आसा मोनिका सांत मोनिका सगळ्या आवयांची पात्रोण ती आज पवित्र सभा तिका मान करता आनी आमी अरियेकलो हांगासर आसा आवयच्या गर्भांत जावन आमी हांगासर आयल्या आवयच्या गर्भांत आमी आयल्या आमकां अरियेकल्या की एक आवय आसा आनी सर्गी आमची आवय आसा ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आज विशेष जावन सर्व आवयां खातीर आमी मागोवंक येता आमी मात्र न्ही हें आराधन हजारो लोक टीव्हीच्या पडद्याचेर मोबायलाचेर पळयता सगळ्या संवसारांत आसच्या सर आवयां बसत आज आमी मागया सर्व हांगासर आवयो आसात तांणी दयेकन दिमी घालची सकड आवयो हांगासर आसात दयेकन तुमी दिमी घालची उरल्यांनी सगळ्यांनी उबें रावचें उरल्या सगळ्यांनी उबें रावचें सर आवयांनी दिमी घालची उरल्या सगळ्यांनी उबें रावचें तुमचो उजो हात मुखार धरचो उजो हात मुखार धरचो आनी तुमचे दोळे धामचे एक घडी भर तुमच्या आवयचो उडास काडा तुमच्या आवयचो उडास काडा देवा दी जाल्यार तर तांच्या आत्म्याक शांती मागया आमचे सर आत्विस्तारून दन आमच्या आवयांसून सर आवयांचो उडास काडून जेजू लागीं आतां आमी मागोवंक येता तुमी मावूनपणी तुमच्या मोतीनीच तुमी मागचें मोगळा जेजू तूं ह्या संवसारी येता आसतना तुवें मनशा रूप घेवंक एका आवयक तुवें विंचलो पवित्र तुमच्या सक्तीन मोरयेच्या उदरी ह्या संवसारी जेजू तूं जल्मोवन आयलोय मोरयेच्या पासवान मोगळा जेजू तूं वाडलोय सुखांत दुखांत पिडेंती भलायकेंती हरी एका रितीन मोगळा जेजू मोरये मायेच्या पासव्यान तूं वाडलोय तुजी सगळी कुर्साची वाट समकतना मोगळा जेजू मायेन तुका सांगात दिलो मोगळा जेजू तुका कुर्सार मरता आसतना सयत तुज्या आवयच्या मुखार तुवें प्राण सोडलोय जेजू आनी माण्या मोगळा जेजू तुजी निर्जीव कूड त्याच मोरये मायेच्या उस्क्यार थंयसर घाल्ल्या वेळार त्या आवयच्या उस्क्यार मोगळा जेजू तूं न्हिदलोय मोगळा जेजू हांगासर आसच्या हर एका आवयक हांव तुज्या पांया तळा समर्पण दिता
हांगासरच्या हरी एका आवयक हांव तुज्या पांयां तळा समर्पण दितां. मोगला जेजू हांगासरच्या सर आवयांक, सगळ्या संवसारांतल्या आवयांक हें आराधन कोण पळयतात, कोण सर हें आराधनाक भाग घेतात, जावं दी टीव्हीच्या पडद्याचेर, जावं दी मोबायलाचेर, हरी एका आवयचेर मोगला जेजू तुजो आशिर्वाद घाल. हरी एका आवयचे कश्ट, दूख, संतोष, बेजाराय, कंत हरी एक तूं जाणाय मोगला जेजू. ताच्या जिवितांतली हरी एक टेन्शनां तूं जाणाय. टेन्शनां भुरग्यां वरवीं, टेन्शनां घोवा वरवीं, टेन्शनां कुटुंबाच्या सांद्या वरवीं, टेन्शनां हरी एका वत्तडा वरवीं मोगला जेजू ह्या सर्व आवयांक तुज्या पांयां तळा हांव समर्पितां. मोगला जेजू सर आवयो जे ती कश्ट जात, ती पिवण्याक वळख जाल्ल्या घोवावरी कश्ट जातात, कुटुंबांत दुबळीकाय आसून कश्ट जातात, ताचे आवय बापूय तांची भुरगीं बाळां तांकां दूख दितात, बेजाराय दितात, गाळ दितात, फोटो घालतात, या खंयच्या रितीन मानसीक आनी दैहीक हल्लो चलयतात. ती सबारशी आवयो आपल्या मनांत दस्त कोरगोन आसात मोगला जेजू. त्या हरी एका आवयचेर तुजी मोगाची दिश्ट घाल. त्या हरी एका आवयचे ज्या मोगाची दिश्ट घाल, तांच्या काळजांत संतोष दी, तांकां मोग दी, तांकां बेजारायेन तुज तांकां जा बुजवो न्हू. मोगला जेजू साबार आवयो आसात त्यो आज आश्रमांत आसात. तांच्या भुरग्यांनीच तांकां आश्रमा व्हरून घालां, मोग दिवं ना, पोसलां, ल्हान केलां, व्हड केलां, सगळें दिलां, पूण त्योच आवय आज आश्रमांत आसात मोगला जेजू. आश्रमांत आसच्या सर आवयांचेर भुरगीं आसून, घरदार आसून, सगळे आश्रमांत आसच्या हरी एका आवयचेर तुजो आशिर्वाद घाल मोगला जेजू. कितल्यो की आमच्यो आवयो आज पिडेंत आसात, बेड्डाचेर आसात, उतार पळयर आसात, तांकां पोटा समाक खावंक जायना, पूण जाल्यार तांकां पवते परी तांची जतन करची व्यक्ती मेळनात मोगला जेजू. त्या हरी एका आवयचेर आशिर्वाद घाल मोगला जेजू. अशें सबार आवयो आसात खरगतात भितरच मानाक रितीन खरगतात, कितें भायर सांगूंक जायना, कुटुंबा भितर हर एकी काम करीचें आनी असल्या कस्तूच्या हर एका आवयचेर मोगला जेजू दिश्ट घाल. सबार जाण आवय आसात, भुरग्यांचो फुडार बरो जायचो, भुरग्यां खातीर कश्ट काडटात, गळटात, काम करतात, काम पिळटात, हर एकी सोसून व्हरतात. त्या हर एका आवयचे अत्रेक तूं बागय जेजू. तांच्या भुरग्यां बाळांक तांणी कितें आशेतात, ते कितें मागतात, तांकां तूं सकड फावो कर जेजू. मोगला जेजू आमच्या भोंवतण्याच्या सर आवयांक, अक्रिस्तांव आवयांक, आमच्या हर एक आवयाक तुज्या आशिर्वादांनी बरो तांच्या कळजेचे अत्रेक तूं फावो कर मोगला जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Rakta somya, rakta ka somya, hari ek dis hari ek gadi tu tache sangi ravan, rakta ka somya. सराबाईन उबे रावचें आनी सर्वांनी उबे रावचें. जत्र काजारी जोणें आसा, भुरग्यांचें देणें कोण आशेतात तांचे खातीर आमी मागोवंक येता. सर आमी आमचे हात आमी उबारून दरया परतुनेपणी ह्या थळाक सबार जाण व्यक्ती भुरग्यांचें देणें आपोवन आशेवन येतात. हांगासर मस्त लोक येता आनी हांगासर सांजुचे वास विशेश ह्या भुरग्यांचें देणें दिवचे विशेशता आसा. सबार जाणां काजारी जोडी आसात, तांकां भुरग्यांचें देणें करगतात भितर, तांचे खातीर आतां आमी मागया. तुमच्या जिबितांत, तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या घरांत, तुमच्या शेजारा शेजारा, तुमच्या वळखीची कोणी काजारी जोडी आसात, भुरग्यांचें देणें ना, भुरग्यांचें देणें नातन मेरेन करगतात, तुमच्या मोती घडा, तांचे खातीर मौनपणी घडी बरो मागा. मोगला जेजू हांव तुका समर्पितां काजरी जोड्यांक, प्रत्येक जावन काजर जावन त्या भुरग्यांचें देणें पावनातलेल्या पाव जावनातल्या सबार जोडी आसात. मोगला जेजू तांकां हांव तुज्या पांयां तळा समर्पितां.
तांच्या हरी एकल्याच्या काळजाचे अत्रेक जावन आसात म्हाका एक आवय जाय जय म्हज्या कुस्वांत एक बाळ जल्म जय म्हाका एक भुरगें जाय जय म्हूण आशेवणो कितले की कश्ट दूख कंत बेजाराय वतून स्कोत घेवन आसल्यो सबार जोडी आसात मोगळा जेजू त्या हरी एका जोड्याक तूं आपड हरी एका जोड्याक तूं आपड तांकां भुरग्यांचें देणें तूं पाव कर तांच्या गर्भांत तांच्या कुस्वांत एक भुरग्याचें देणें तूं पाव कर मोगळा जेजू सबाजून आवय आसात भुरग्यांचें देणें जोडच्याक सबार हरकत्यो आसात जावं दी मानसीक जावं दी दैहीक कितें तांच्या हरकत आसात ह्या वखदां त्यो हरकत सगळ्यो काण उडोवन सगळी काजरी जोड्याक भुरगें नासलेल्या जोड्याक भुरग्याचें देणें तूं पाव कर हे कार्यक्रम पळयतल्या टीव्हीच्या पडद्याचेर पळयतल्या मोबायलाचेर पळयतल्या हरी एका काजारी जोड्याक भुरगें नासलेल्या काजारी जोड्याक भुरग्याचें देणें तूं पाव कर मिसकॅरेज जावन गर्भ वचून सबार जाणां थोडे फावटी गोडी कश्ट जातात तांचो गर्भ राबोवन तांकां मिसकॅरेज जायनातले बरी तांकां भुरग्यांचें देणें एक तूं पाव कर मोगळा जेजू सबार जाणां आसात काजर जालां भुरगें ना शेजारची सेरसांबारची इंसितात वांसडी म्हणटात भुरगें जायना म्हणटात आनी ह्या जोड्याक असल्या जोड्यांचे अक्लास तुमचो नाय मोगळा जेजू हरी एका ह्या जोड्याक तूं आपड आनी भुरग्याचें देणें तूं पाव कर हालेलुया हालेलुया जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका आमच्या सकला गेल्या सर आमी बसया आमचे दोळे आमी दांपया आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या आवयींचो उडास काडया जो तर प्रायस्त आसात तांचे खातीर आमी मागया तांचे तान आमकां मोग मेळ्ळा त्या सुमोगान आज आमकां जेजूचो मोग साकूंक साथ जालां आमच्या आवयीन आमच्या बाबायन आमकां जेजूचो हाडला मोग दिला प्रत्येक जाण आवयन आमकां शिकयला भावार्थ मागणी आनी जेजूचो मोग करूंक आमकां शिकयला तसो जेजूचो मोग आमी भोगूंक वेता तसो जेजू लागीं आमचे कश्ट दूख कंत बेजाराय मौनपणी सांग्या जेजूचो मोग अनुभव करतना आमचें सूख दूख सगळें तो हळू करता ताच्या मोगान एक पडटना आमची सगळी पिडा शिराणा पयस जाता ताच्या मोगान आमी जियेतना आमची टेन्शनां सगळीं मायाक जातात ताच्या मोगान आमी जियेतना ताचो अनुभव आमी जोडटना सगळें आमी कितें मोतीन आसलें आमी कितें आशिल्लें सगळें आमकां मेळटा देखून म्हणलें आसा तुजो मोग मात्र म्हाका पुरो सोमिया तुजो मोग मात्र म्हाका पुरो तुज्या मोगांत म्हाका सदांच एकवटान रावोंक पाव कर जेजूच्या मोगाचो अनुभव आमी ह्या वखदां जोडया आनी सांगता हें गीत आमी गावया हें गीत गायतना ताच्या मोगाचो अनुभव आमच्या काळजान सोडूंक आमी प्रयत्न करया तुजो मोग करूंक सोमिया जेजू हांव ओड आशेतां पानांको 353 353 तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां तुजो मोग
करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सौम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता फाल्यां कितें घडत तें हांव नेणा 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 पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा दुखाच्या कोंडांत संवसार बुडून गेला दुखाच्या गोंडान संवसार बुडून गेला दुखाच्या कोंडांत संवसार बुडून गेला दुखाच्या गोंडान संवसार बुडून गेला सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला सुखाच्या रजाक तुज्या भोव आशेला दर्शन दी सोम्या ओडका कुळतीन तुज्या दर्शन दी सोम्या ओडका कुळतीन तुज्या शांती लाभय दये आत्म्याक म्हज्या शांती लाभय दये आत्म्याक म्हज्या तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता 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 हांव आशेता जेजू लागी आमी आयल्या ताका आमी महिमा आनी मान आनी गौरव दिलो आमचे सर आशा प्रत्येक जण आमच्या आवया खातीर आमी मागले आनी तसो मोग करूंक आमी हांगासर आसा ह्या मोगान ताचें भगेवंतपण आसा पवित्रपण आसा तसो जेजू म्हाका आनी तुका आपल्या आशिर्वादांनी भरता त्या देखून सर आमी दिबी घालया सर आमी दिबी घालया आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक कितें आसात आशा कितें आसा ते मौनपणी सकमेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया सर आमची मागणी आमची आशा ह्या पवित्र तळाक आमी कितें मागणी घेवन आयल्या सकड त्या सकमेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया मौनपणी जेजूचेर आमची दिश्ट करून सोवया आनी आमच्यो गरजो मौनपणी जेजू सांगया बाबार्थान मागल्ले हर एक लोई जेजू आमकां बाबा करता हर एक आमकां दिता त्यास बाबार्थान जेजू लागीं आमचे सगळ्यो गरजो मौनपणी सांगया जेजू ह्यो सर गरजो आमकां बाबा करता म्हळ्यार बाबार्थान ताच्या मोगाची आशिर्वादां आमचेर घेवच्याक ताच्या बगेवंतपणांत वांटेली जावच्याक आनी ताचो मोग ह्या वेळा सागच्याक सकट सांगता आमी गव्या येद्या बडा सक्रामेंता येद्या बडा सक्रामेंता सासनामान करूया पुरविल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीती आदार्या सर्वांवेच्या हसत विश्व्या पावडताचे बळ दिव्या जशी बापा तशीच पुता
उल्लासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका सगळ्या नरसीता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासमीना वडा आमेन. प्रार्थुया. देवा बेची सक्रामेंताका तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो पदार्थ आमचे ते आमी भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन पाव कर. तुझी येते राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो. बहु सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आयल्या मागो तुझे समोर भेटो कर गा बलिदान जमल्या एका मोना तुका तानेल्या तुका भुकेल्या पोस तुझ्या रक्ता मासा. मोगाचे न्हू वर्त्या पातयणीन मोगान जुजेवाजाच्या पांयांतळी आमची तेसो आमची मागणी सगळी घेवन हांगासर हे मिसाच्या बलिदानांत वांटे घेवच्या फुडें ह्या मिसाक अर्गां जावन तशें आत्म्या खातीर दिल्ले मिसाचे इरादे आयच्या दिसा सारके 11 वरार बंबई आपलें एक आंगड बेंजार करच्या वक्ता अर्गां जावन मिसाचें बलिदान दिवंक खुशी व्हरता. आवी रोड्रिगस मोगार्नाड बॉम्बेंत, जॉस्टन डिसोजा एरमाटी ताच्या आत्म्या खातीर, रोनाल्ड आनी ज्योती डिसोजा पेरमाई अर्गां जावन, रॉबर्ट डिसोजा पाणीर अर्गां जावन, लिडिया वेगस सालेतूर अर्गां जावन, काश्मीर डिसोजा मुडिपू ताच्या आत्म्या खातीर 7व्या दिसाचे मीस, बेल्चर वेगस मुडिपू ताच्या आत्म्या खातीर, आल्बर्ट डिकोना आनी सिसिलिया डिसोजा फाजी ताच्या आत्म्या खातीर, जॅक्सन आनी फ्लाविया दुबय अर्गां जावन, जेफ आनी जाज मॅथ्यू दुबय अर्गां जावन, पर्ल क्रिस्टोफर आनी शांती लोबो मोगार्नाड अर्गां जावन, कार्मिना डिसोजा सालेतूर अर्गां जावन, पीटर रोड्रिगस गोवा अर्गां जावन, एंटनी डायस आनी कुटाम गोवा अर्गां जावन, मेल्विन प्रेमस डिसोजा पुत्तूर अर्गां जावन, रोशन आनी दिव्या वेगस पेरमानूर अर्गां जावन, जोसेफ मरियन डिसोजा आनी कार्मिन सल्दाना आमेबोल
तांच्या आत्म्या खातीर संगताच दान दिल्लीं आसात जुलियाना डिसोजा कांकनाडी 1000 रुपये तशें शुक्राराच्या जेवणाक पेरमानोर्थान एकल्यान बरें मागून 5000 दिल्यात. ह्या सर्वांच्या त्या सवा इराद्या बरेपणाक भगवंत सुसेवाज देवा तावन ताणें आशेवचें सगळें फावो करून दी. मरण पावल्ल्यांच्या आत्म्यांक ससनाचो विशय दिवन दी म्हूण मागता आसतना उपकार बावडच्या हर एकल्याक देव 100 वांट्यांनी आनी बरेपण ह्या थळार करच्या हर एकल्याक जुसेवाजा मुखांत्र ताचे विस्नार आशिर्वाद फावो करून दी. आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो काळजाचे अत्रे घेवन सुमियांचो आदार मागून ह्या भाग्यवंत पवित्र थळार भगवंत सुसेवाजा मुखांत्र आमचे सर्व काळजाचे अत्रेग आशा बोगणां मागणी हें सगळें भेटोवन बरेपण जोडच्या उद्देशार तूं आनी हांव हांगा आसां. तर म्हज्या बरवशाक म्हज्या विश्वासाक म्हज्या भावार्थाक सजल इनाम देवान म्हाका फावो करूंक आसा. आनी हेंच सांत पावल आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां म्हणटा आमी हर एकल्यांनी पवित्रपणाच्या वाटेर चलोवन भगवंतपण जोडूंक आसा. आनी हेंच आमकारी मुखांत्र दिव्यांत तेल घेतली तेल घेनातल्या मुखांत्र सोमी आमचे जिवे सदांच देवाक भेटोंक आयती आसा जें म्हणल्यार आमकां उडास करता. तर असलेंच जिवीत देवाक मेसोवचें तुजें म्हजें जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळी देवाक आमी उलो मारया. आनी ह्या पवित्र दिसा पवित्र सभाज सामोनिका तिचें स्मरण करता आसतना सर्व आवयां खातीर आमी मागया. देव आमच्या आवय मुखांत्र आमकां हर एकल्याक संवसार येवचें भाग फावो केलें आनी त्याच आवया मुखांत्र आमी ह्या संवसारी जियोन आसां. आनी तेच आवयो जांपुरो मरणा मुखांत्र वयर पावल्या तर देव तांकां ससनाचो विशय फावो करून दी. संवसारांत आसा तर देवाची सर्व आशिर्वादां तांकां मेळोवन भुरग्यां बाळांचे संगातपण तांच्या उतर प्रायेर समजणी मोग कुटुंबांत तावन तांकां दाराळ मापान लाबोवन दी म्हणले आमचे मागणे. तशेंच आवयो जावन जियोवच्या हर एकल्यांनी तांची कुटुंबां मरियेच्या सावळेंत आसून सामोनिकाच्या विनवणेन बरीं कुटुंबां बांदून हाडूंक निरंतर देवाचेर भावार्थ दवरून मागोवंक तांकांय प्रेरण जावं दी. आनी ह्याच भगवंत मोनिकाचें जिवीत आमकांय मेलफंक्त जावं दी म्हणून ह्या मिसा वेळी मागतना आमकांच आमी ह्या पवित्र बलिदानाक आयती करया. आमचें उणेंपण आमचें अस्कतकाय आमच्यो चुकी आमच्या पाताक वळखून घेवया. देवाची काकूळट आमकां लाभता म्हणल्यार बरवशान सर्व आमी संगाता म्हणया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आधरून बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सौम्या काकुळकर सौम्या काकुळकर. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा दुखेसांच्या बुजवणदारा भगवंत मोनिकान आपली वाट चुकल्ल्या पुता अगोस्तिनाक तुजेशी परतून येवंक आपल्या दुखांनी तुजी कृपा जोडून घेतली. आमची दुखांनी मागणी मानून घेवन आमच्या कुटुंबांनी वाट चुकून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणींची दया कर आनी आम्हा सुमेसांची भोव करून आमच्या मदल्या दुखेस्त आवयांची बुजवण
तुमचं जा म्हण आमी मागता. सर्वेस्पर आमच्या बापा, सांजुजे वजाक परजळीत मागणी आनी दुबळेकायेची जिणीची येवन तुजे परजेक देखी बरी जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या मेटांनी चलून मागण्याच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान नव्या जिणेचे चाल धरूंक फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससना. आमेन. San Paolo तेलसोणीकारां बरयल्या पत्रांतलें वसाप. सोम्या जेजू थंय आमकां आसा त्या एकवटाक लागून इतले तुमी तुमचे लागीं विनंती करता आनी प्रार्थना मागता. देवाक मनवून चलचें कशें म्हूण आमचे लागीं तुमी शिकल्यात आनी ते सुपरी तुमी येदोल पर्यंत जिवन आयल्यात. तशें तुमी जियेतात खरें, तरी पूण आणकी तुमची जिणी चड वृद्धी करी जाय म्हूण आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. सोम्या जेजूच्या अधिकारान कसल्यो आज्ञा हांवें तुमकां दिल्यात म्हूण तुमीच जाणात. तुमी बेगीनपणान जिये जाय म्हूण देवाची खुशी आनी निश्कालपण तुमी पयस करी जाय. तुमची कूड पवित्रपणी आनी मनसुगेन सांबाळीशे तुमी हर एकल्यान ती दंपोवंक शिका जाय. देवाची वळख नातल्या हेर जातीच्या मनशा परी तुमी रक्त मांसाचे ओडणेक गोलाम जायनाकात. कोणेंच हे संगतीक आपल्या भावाक पुसलावन फायदो जोडचो न्हय आनी ताका अन्याय करचोय न्हय. असल्या सर्वांचे सोमी पारीकपण घेता. हे तुमकां हाचे आदींच हांवें सांगलां आनी रुजू करून लेगून दाखयलां. देवान आमकां अनिश्कलपणांत जिवंक आपोवंक ना, बागार बागेंतपणी जिवंक आपयल्यांत. देखून जो कोण ह्या संगतीची बेपारवो करता तो मनशाची न्हय, बागार तुमकां पवित्र आत्मो पटयल्या देवाचीच बेपारवो करता. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. श्लोक. तुमी नितीवंतानो सोम्यातेय संतोष पावा. तुम्ही नितीवंतपणांत सुम्यातेय संतोष पावा. सरस्पोर राजवट चलयता प्रत्येक उल्हासो दर्या करावळीचे गांव आनंद भोगो न्याय नितीन ताच्या सिंहासनाची बुन्याद. श्लोक. तुम्ही नितीवंतपणांत सुम्यातेय संतोष पावा. पर्वत मेना बरे करतात, पृथ्वीच्या दन्या मुखार मोलाब ताचे नितीवंतपण परगडता. सर जनांगा ताची महिमा निहाळतात. श्लोक. तुम्ही नितीवंतपणांत सुम्यातेय संतोष पावा. खोटेपण द्वेषितास तांचो सोमी मोग करता. आपल्या भक्तांचो जीव तो सांबाळता आनी कोट्यांच्या हातांतली तांकां निवारता. श्लोक. तुम्ही नितीवंतपणांत सुम्यातेय संतोष पावा. नितीवंतपणाक उजवाड पंकला, अपवतांक संतोष उदेला. तुमी नितीवंताना सोम्यातेय संतोष पावा. ताच्या पवित्र नांवांची स्तुती करा. श्लोक. तुम्ही नितीवंतपणांत सुम्यातेय संतोष पावा. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. मनशा पुता समोर तुम्ही उभी रावंक जाय आनी कळनासतना म्हाका आनी जागृत रावा. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही ओपार सांगली. तो दीस येताना देवाचें राज हे परी म्हूण येत. 10 देडयो आपले दिवे घेवन होरेताक मेळोवंक गेल्यो. तांचे पैकी 5 बुध नातुल्ल्यो आनी हेर 5 बुदवंत.
बुधनातल्या पांसांनी आपल्या बगलेक दिवे घेतले पूण तेल घेतलें ना. पूण बुधवंतांनी दिव्या सांगात आपल्या कोळसुलांनी तेलय घेतलें. होरेतान येवंक गळाई केल्ल्यान तांकां सगळ्यांक जेम आयली आनी शेकी न्हीद पडली. मोद्याने राती एक बोब जाली, हळे वरेत आयलो ताका मेळोवंक या. इतलें आयकलेंच सर देडयो उठल्यो आनी आपआपले दिवे पेटोवंक पडल्यो. तोळ बुधनातल्यो बुधवंत लागीं म्हणाल्यो, तुमचे लागीं आसलेल्या तेलांतलें आमकां इल्लें दिया, आमचे दिवे पालवतात. पूण बुधवंतांनी तांकां जाप दिवन म्हळें, आमकां आनी तुमकां म्हणटना तेल पावना जायत. तूं विकतेल्या तशी वचून मोला घेवचें बरें. आनी ती मोला घेवंक म्हण गेल्ल्या वेळार वरेत आयलोच. आयत्यो आसल्यो देडयो ताचे सांगता लग्न आसला भितर सरल्यो. दारवटो धांपलो. थोड्या वेळान उरल्यो 5 देडयो येवन पावल्यो आनी सायबा सायबा आमकां दार उक्तें कर म्हणूंक लागल्यो. पूण ताणें भितर तावन जाप दिवन म्हळें, ना जायना, तुमी कोण म्हूण हांव नेना. देखून जागृत रावा, कित्याक तो दीस ती घडी खंयची म्हूण तुमी नेनात. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय मोगाळ भावा भयणीनो, चिंती अवचित आमचो बीस साहेब आमचे कोणाचे एका घरा फोन करता आनी म्हणटा, हळे हांव तुमच्या घरा एक प्रत्येक मागणी करूंक येता. कितें आमचें चिंताप जायत भिसपाक सोडया. सोमींच आमचो जेजू फोन करता आनी म्हणटा, हळे आज हांव तुमच्या घरा येता, सगळें तुमचें घर म्हाका पवित्र करूंक आसा. संतोशान हांव जायत म्हणटा गे, या जाप दिवंक हांव घुस्पडटा गे, या आयिल्लो येवन वचों दी, कालें करूंक जाता. येता म्हूण सांगल्यार नाका म्हणूंक जायना, ती कुटुंबांची मर्याद न्हय, देखून येवन वचों दी असलें चिंताप गे. आनी तो घरा भितर येता. घरा भितर सरता आसतना म्हज्या घराचेर तो दिश्ट घालता. जावं पुरो तेणें कदेलगी मेजगी कालें आसलें एक्की सामाना. थंय थावन इल्लेशें मुखार येता. आल्तार पळयता. आल्तारीर बुकाची अट्टीत भरल्या. कांताराचें बूक धरलें, रेशन कार्ड धरलें, पुरा आधार कार्ड धरलें, पुरा कार्डां थंयसर आल्तारीर आसात. आनी इल्लेशें मुखार येता आसतना आमचें वस्त्राचें कूड आसा. पाद्र्या बेजमेताक येतना तरी आमकां कळीत आसता. देखून कांय ना जाल्यार व्हडली मनशां कापाड सोडून घालतात, पुरा वस्त्रां भितर लिपन आसतात. पूण हांगासर कांय करूंक वेळ ना. पूण ताचे उपरांत म्हज्या घरांत आसचें तें सगळें इंग्लिशान मॅथ्स म्हणटा आमी, सगळें वयर पंदा जाल्लें तें पळयता आसतना थोड्या फावटी आमकां इल्लें भोगता. पण ह्या बेजमेताक ह्या पाद्र्या घर बेजमेताक आयलो जाल्यार शे कालें फादर, आमी सगळे जाण दवरले, ही भुरगीं आसात पळय पुरा वण घालतात. पाप त्या भुरग्यांचेर व्हरून घाले. जर तर हांवें वेळार नितळ करून दवरल्यार थंय भुरगीं वण घालिनात. पूण भुरगीं आसले कडेन जाता आमकां कळटा. पूण फस्ट तर थोड्या फावटी भुरग्यांचेर आमी घालता. पूण उडास दवरया. जर तर हर एका वेळार हांव म्हजें सारकें त्या रितीर सांबाळटा जाल्यार, हर एक वस्त त्या त्या जाग्यार हांव दवरता जाल्यार तें त्याच रितीर मुखारसून वेता. हांगा आसलो आमचो आदलो विगार. हर एक ताची रीत पळयता आसतना त्या त्या जाग्यार ताणें दवरन हर एक एका रितीची नितळाय सिस्टम म्हणटा आमी बरी थंयसर पाळल्या. आनी त्या रितीर जावं पुरो आनी थोडीं वर्सां गेल्ल्या उपरांत आमकां प्राय जाल्ल्या उपरांत कांय बूक तेणें येणें मेजार पुरा रास पडोवन मुखल्या दिसांनी खंय आल्तारीर सुमार बूक येवंकी पुरो. कित्याक जर तर म्हज्या जिवितान सिस्टम म्हणून ना, एक रीत ना, थवळ म्हजें जिवीतच घुस्पडलें जावं पावता. आनी आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें सांब पावल म्हणटा, तुमचें तें आसचें तें अवगुणा फाटल्यान तुमचें जिवीत व्हरी नाकात. संवसारी आशा, संवसारी आकर्शण, संवसारी बुलोवणी बदलाक तुमचें जिवीत भाग्योनपणाचें जाय जाय. आनी हें भाग्योनपणाचें जिवीत करीचें जाल्यार कितें करूंक आसा? आयचो वांजेल ताका सारक्या रितीर चिंताप दिता. हर एकल्याचें जिवीत एका दिव्या बरी. आनी तें दिवो जळोन आसा जे जाल्यार थंयसर तेल जायचें. आनी तें तेल खरेपणी आसा जाय. हांवेंच जोडून
तयार केल्लें देवातान मागलें हांवें तें तेल आसा करी जाय. आनी कसलें तेल? तेल क्रिस्ती भावार्थाचें, तेल एका निजा देवा थंय पातयेवचें, तेल पवित्र सक्रामेंतांनी वांटो घेवन थंयच्यान हांवें कुरपा जोडून घेवचें, तेल सोमयांचे 10 उपादेश पाळून त्या प्रकार जियोवन हांवें तें तेल आरोवचें, तेल खालत्यापणाचें, तेल उदारपणाचें, तेल बोगसण्याचें, तेल सादेपणाचें आनी सेवेचें. मोगाच्या भावा भयणी, असलें तेल आमच्या जिवितांत आमी उरय जाय. आनी केदळ असलें तेल आमी उरयता थंयसर दिवो केदींच पालवना. पूण जर तर हांव तयार ना जाल्यार घुसपडिल्ल्या घरा भितर म्हज्या सैऱ्यान येता आसतना म्हाकाच एका रितीची कारांदायी. आतां खालें म्हूण सांगचें, तो खालें म्हूण चिंता, कोणाचे दुरां घालून सोडटा हांव. पूण म्हज्या घरांत सगळी रीत आसा, सगळें सोबाय आसा, नितळ आसा. आमकां बारीक अशी घरा भितर येवन बसून आयिल्लो मनीस म्हणटा शे कली एक नितळ आय, कली एक तयार आय. मोगाच्या भावा भयणी, हें तेल आमच्या कुटुंबांत जावं पुरो आमी जल्मात आसतना थंयसर आलतारी मुखार आमच्या आवय बापायने पदरणीच्या हजरपणांत पवित्र स्नान दिल्लें, थंयसर पेटयल्लो तो दिवो. आनी त्या दिव्याक तेल म्हज्या जिणयेंत हांवें जोडून घेवचें. जावं पुरो म्हज्या घरा आसचें ती आलतार, त्या आलतारी मुखार दिसाच्या सुरवेच्यो घडयो हांवें थंयसर ताका भेटोवन दिवन सगळो म्हजो दीस ताच्या पांयां तळी दवरून निमाणें सांजेर परत उपकारी काळजान आमोरये तेर्सा मुखांत्र तें तेल परत आमी भरून आमचो दिवो जळोवन सांबाळचो. आनी ह्या मुखांत्र मोगाच्या भावा भयणी, आमच्या जिवितांत तें तेल आमी सदांच तयार करूंक शकतले. हांव हें तेल आमी उरय जाय. कशें? असल्या बऱ्यापणा मुखांत्र सोमयांच्या त्या उतरांक सरी जाल्ली जिणी जियोवन सांपावलान आपण दिलें तें भाग्यवनपणाच्या जिणये मुखांत्र हें तेल आमी उरय जाय. आमच्या जिविताचो दिवो तवळ मात्र तो प्रकाशीत जावन उरतलो. कितलेंच वादळ आपल्याल्यार, कितेंय विरोधपण आयल्यार तो दिवो पालवचो ना. कित्याक? देवाच्या त्या संस्कारा मुखांत्र, सक्रामेंता मुखांत्र, बरेपणा मुखांत्र, ताच्या पवित्र उतरां मुखांत्र, जावं पुरो आमी करच्या रेतिरे मुखांत्र, आमी भाग घेवच्या रेतिरे मुखांत्र, आमी भाग घेवच्या मागण्याच्या त्या संगतपणा मुखांत्र, असल्या पवित्र आराधना मुखांत्र, ह्या तेर्सा मुखांत्र हें तेल आमी आरयता. आनी असलें तेल मोगाच्या भावा भयणी तुज्या म्हज्या जिवितांत आमी उरयता तर खंडीत जावन आमचो दिवो सदांच आयतो आसतलो. आनी थंयसर परत येता आसतना आमी ताका भेटोवंक रावतले. हांव रात जावं दी, वेळ जावं दी, कितलोय वेळ जावं दी, आमी भेटोवंक तयार आसतले. हांव देखून ह्या पवित्र मिसांत वांटो घेता आसतना तोच सोमी त्या येवकरिस्ताच्या रुपार आमच्या काळजांत कुमगारा रुपार येता आसतना हें कुरपेचें तेल तो आमच्या जिविताच्या दिव्यांत तो घालता. तर आमचो दिवो सदांच आमी आयतो सांबाळया, बरो दवरया. थोड्या फाटी आमी दिवो धरता पूण तिशी निशेन पळयतना तोय आड पडोन आसलें तेली भायर पडटा. त्या रितीर जावचें नाका. देवाचो आदार आमी जोडया. कशें? ह्या थळाक आज पवित्राय हाडूंक सकल्लो भगवंत जुजेवाज बाप आपलें जिवीत त्याच कुरपेच्या तेलान ताणें भरिल्लें. दुबळ्या सांगता दुबळो जावन, सादे सांगता सादो जावन, कामेल्या सांगता कामेली जावन भावार्थ जिवाळ करूंक शकलो. कशें? सोमयंतान जोडिल्लें तें जिविताचें तेल ताच्या दिव्यान ताणें सांबाळिल्लें. आनी देवाच्या त्या संगतपणांत कुरपेचें तेल तो भर नासलो. आनी हेंचो भाग तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक तोचो सोमी माग फावो करून दी. आनी आमचो भगवंतूचे वाज आमकां हर एकल्याक हें देणें फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमीन. पानांको 120 आनी 126. दिव कितें सोमिया तुका ये भेटोवने वेळा ना कितेंच मोचे म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका, म्हाकाच भेटयता तुका. उंडो जिविताचो
दिवन म्हाका पोसताय वायन तो दाकांचो सस्नीक पिवन करता कसना वावराचो फोळ मोवे मुजेर वतलाय तुकाच पेटोवन दिवच्या म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें रचलाय. मोगाळ भावा भयणीनो, जायते अत्रेक काळजांत घेवन हांगासर आमी आयल्या. हो उंडो वायन आमच्या हर एकल्याच्या नांवी देवाक आमी भेटोवन दिवचो. तर आयच्या दिसा सगळ्या पिडेस्तांक ह्या उंड्या वायनांत आमी दवरया. म्हज्या घरचे कुटुंबाचे सर समस्या आमी हांगासर दवरया. म्हजेंच जिवीत देवा मुखार हाडया. कोणाक हांवें मागता, कोणें म्हजे लागीं मागोंक म्हूण विचारला, हें सगळें सोमयांक ह्या उंड्या वायनान भेटोवन दिवन आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाने महिमे आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सृश्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर साजूचे वजान खतखतीत मोगान भेटयल्लें मागणे खालतेपणांचे सादे जिवे तुका भोव मानवाले. हेच शेगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष बरीत काळजाचे उमळ्याने तुजे सेवका सांजूचे वजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागणेच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियोन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें तशें देखी बरीत परजळीत जिवी आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गींच्या सरदुता भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पोवी दळपारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्यांक दडोनी देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. Bavartas good pragatuya. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतेले आमा समेस्ता पवित्र आत्मेर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. रानसामच्या बागेवन बापा पिटर पावलोच्या गोळी बापा सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवानाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां जे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवन पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. अवंकार मरे देवाच्या माये संगती भगवन जुजे दिसो पती भगवन धर्मदूत भगवन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनांच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्तान आमकां हरी एकल्याक बापा म्हणून उलो करूंक शिकयला तर त्याच बापा लागीं आमच्या सर्व आवयांचो आमी उडास करया आनी देव तांकां प्रत्येक आशिर्वादांनी बरोवन दी. तांच्या मुखांत्र आमची कुटुंबां भाग्यवनपणाची जावं दीत म्हणून सुमयांक परातून ताच्या उतरांनी आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली अनवरांतली अवघडांतली बेजारांतली पिडेंतली दुखांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवर्षानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोस्तलां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजें शांती समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतानी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो सोमी जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. सोमियांच्या ह्या जेवणाक आपण लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुझ्या ये जेजूराया स्वागत करता तुका ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुझ्या ये जेजूराया स्वागत करता तुका जसे फुलून येवचे साळ सूर्या खुशी घुमता तशे सोमिया मोनी हे मोजे तुका सेला लेता जशे जोळून येवचो दिवो उजवाड दिवन फर जळता तशे हसकत जीव हो मुजो मोगान तुझ्या सोपता ये सोमिया काळजान म्हज्या राखून आसा येण्या तुझ्या ये जेजूराया स्वागत करता तुका प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बगे दिसा तुज्या पोवण्यांक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दोदोस केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सगल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुजे एकवटान जिवनचें थान आमच्या काळजान चडय. सांजो जेवाजाच्या परजळीत शिकवण्यांनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां कृपा दी. ही आमी मागता आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सांज जेवास बापा ओगला पाणी मान तुका कृपा दोन दे बापा विघ्न साडे नाका जेजू सोखरो तुशी सालो संदेश तासो प्रसार केलोय विज्ञान वारा कष्टानी दुका दुबळ्या धाकट्यांक मोगादार तुवें दिलो. देखून बसया. मोगाच्या न्हू सुमार 12 जाणांनी मागलो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां तांणी दिल्यात विविध रितींनी कुटुंबांत भुरग्यांक व्हडांक आनी कामांत अशें विविध रितींनी अर्गां दिल्यात. तांची अर्गां देवाक पावोवन दीत आनी सांगाताच जुजे वाज तांकां आनीक मुखार बरेंपण दिवन सांबाळून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आनी हांगासर आयिल्ले ते सवा एकल्यान बोरांत बरें उदक मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात. हांगासर मागोवंक आयिल्ली ते सवा जवळ्या भुरग्यांचो बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक खुद ऑफिस स्टार्ट करच्या दुबावांत आसल्याक सारकी वाट मेळच्याक बरी भलायकी शिकोवंक बरी मोत एका जोड्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक दोगांक गल्फांत कामा खातीर विजा मेळोवंक घरांत समस्या परिहार जावन शांत समाधान मेळोवंक पाय दूख गूण जावंक दोगांक कुटुंबांतलें वायट असमाधान निवारोवंक त्या कुटुंबाच्यांनी बरयलां. क्रिस्ती बावडटा तान पयस आशिल्ल्या भुरग्यांनी फाटी येवंक
बरो फुडार फावो जावच्याक जागो काणयांक दिल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक रीण फारीक करूंक तांक एकल्याचे पेंगटाचे दोग गूण जावंक मोतींतले पाड चिंता पयस जावच्याक बरी सैरीक मेळच्याक चौगांनी मागला बरें काम बरें मार्क्स मेळच्याक त्यागांच्या आंगार पडले कातेची एलर्जी गूण जावच्याक एकल्याचे बीपी तकलेंत घट जाल्लें रगत न्हिदलोन ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक एकल्याचो जागो विकोन वेचाक 3 कुटुंबांच्यांक बरी भलायकी आनी घरांत समाधान मेळच्याक एकल्याक परमनंट काम मेळच्याक बरें काम बिल्डींग इंटिरियर प्रोजेक्टांत मेळोवंक वायट सवय गॅम्बलिंग एडिक्ट ह्या वसियतावन पयस सरोवंक एका कुटुंबाक कॅनडाची विजा मेळच्याक मागला हातीन धरिल्लें चिंतल्लें काम बऱ्यान पंथाक पावच्याक 6 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी सदांच आसच्याक चौगांची खातेची एलर्जी गूण जावंक कोरोना पिडेक वळख जाल्ल्याक बरी भलायकी मतीक उजवाड मेळच्याक फाटीकण्याचें ऑपरेशन जाल्ल्याक एकल्याक बेगीनच तेणें बरें जावन कुटुंबांत संतोशान जियोवंक श्वासकोशांत कफाचें प्रॉब्लम आसल्या एकल्याक तें नितळ जावंक एकल्याची किडनी आनी लिव्हराची पिडा गूण जावन बेगीनच आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावचे खातीर दोगांचें किडनींचें ऑपरेशन आसा तांचें ऑपरेशन आनी कितें बरेंपण मेळोवंक आसा तें सगळें बऱ्यान जावं दी म्हणले आशे सवें हांगासर दिल्ली सर्व तेसावां आमच्या पात्रोनाच्या पांयांतळी दवरून ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवया सर्व आमी दिमी घालया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजे कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरोले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमाप्या खाते विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक दसो दी दसोता आनी सदांच सर्वता आमेन भाग्यवन सुसेवाजाची लदीन सुमिया काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवा पुता संवसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर आपल्या आवय बापायच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर दुबळेकायेची जिणी जिवनचो गुर्तो जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पचारिल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर श्रीलंका दगदवणेक सांपडिल्ल्या कातोलंकेची बिरमोत पावल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर मोरयेमायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरयेमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नासोनवेच्या कथोलीक भावार्थ जीव केल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर कोंताचे भक्तीपणादार मोरयेमायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर देवाचेर भावार्थ दवन जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार दैरान सोंसल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासो देवा लागीं विनंती करच्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडान धाडोवंक वावुरलेल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडूंक पेचाडिल्ल्या सांजू जेवाज बापा आमा पसत विनाती कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले बोगस समकाय सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले दयेन ऐक आमकां सम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले काकुळतामची कर नोवेनाचे मागणे ये सांज सांजू सेवास तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गींत हांव देवाची बेसावां आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श
तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेंत मेलफांक तेच वटेन आमी चलच्या तुजें तांव पेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांज तुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेंत देवाचो अपरिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकां वणच्या तो सुडसुडीत जालोय अनकरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट होगलेले चडशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर सक्रामेंत दिव देवा चडशी हाडलें हे मिसांव करतना तुका पुरासान जाल्लें म्हणना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर परगट करूं आमची काळजां उर्बेस्त कर पेलेच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश केलें आसता दुर्बळ्यांनी पिडेस्ता आनी कश्टांतले ते पळोवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज सेवास ह्या संवसारी देवाच्या तेतून जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसलेली आनी सबारांक तुवें देवाचो आदर मेळसो केलोय आज सर्गराजान देवा संगीत तूं आसाय थंय तावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या मनशा गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर बरी भलायकी समाधान कुटुंबांत समजणी घोवा बायलां मदें बरें चिंताप ही आमचो पात्रोन जुजेवाज बाप प्रत्येक थरान मागोवन दिवन दी आमची कुटुंबां भलायकेची मोगाची जावं दी सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ विगेतां केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या स्वरुपासांतावन आमकां राखून व्हर भावार्थाक आडवेच्या संगतेक बली जावं दिवं नाका जेजून दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक मोरयेमायेच्या गोपांत रावोवंक आमकां तुजो आधार दे अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गींच्या घरांत ससनाक जियोंचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन पिडेस्तां खातीर मागणी आनी आशिर्वाद समियांच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणीक संपाडिल्ल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयला तेच परी तुज्या सेवका सांजू सेवाजान आपल्या जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्यांक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनवरांतलें आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन निमाणे बेसांव सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आज भक्तिवान जुजेवासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवात आवन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां भरूं भक्तिवान जुजेवासाच्या विनवण्यान सगळ्या पिडेंतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडान जिबिताच्या मेटांनी सोलोवन तुमी वाडत वसूं
शेकी देवे साखरेची मनशां जावन पवित्रत्म्याचें बोळ तुमकां मेळ्ळो. आमेन. सांज देवा सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे गती विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बासलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकुट जोडून ससना संतोष भोगूंक पावू. आमेन. आणि सपदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. एक घडी बसया. मोगाचेनो तुमचे संगातपण, तुमचे हजरपण आनी तुमचे मागणे जे कितें तुमी हांगासर केला दिला आनी तुमचे हजरपण हांगासर दाखयला ताचें इनाम जुजेवाज बापाक सोडुल्लें तें तुमकां दिवंक खंयच्या मापान हांव मागता त्या मापान देव कोणा मुखांतर आमी मागता हांव ताच्या मुखांतर आमकां फावो करता. देखून हांगासर हें सगळें भक्तीपण बऱ्यान जावंक कारण जाल्ल्या कुमो केल्ल्या ही सगळी मांडावळ करनासच्या हरी एकल्याक देव बरें करूं. सर्गीच्या वाटेन चलोंक शिकय, फातक सांडूक आदार लावय, जोडून दी करपा दी आमकां उरपा, माया मोगान चलोंच्याक मागून दी कृपा. सांज सेवास बापा ओगला पानी मान तुका, कृपा मागून दे बापा, विघ्न सांडिनाका. मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. भगवंत गुरुचे कृपेन आमच्या देवा आमच्या दिस म्हणून बाप्पाचे पुताचे